ही इश्टागोत जी तांची सुरू जाली ती इश्टागोत तांचे मदें सदांच उरली. इनासान हे इश्टागोतीन आनी दुसऱ्यां बरोबर एक खेरीत संस्था घडली, सोसायटी ऑफ जिजस. हे संस्थेक कितले शेकडे जाले, आजुनूय आसात. आजुनूय तांचें काम चलता. मनशांक जिन्सां बासांनी जेजूची वळख दिवंक, मनशांची काळजां जिखूंक, वेगवेगळ्या सोयेगांनी, वेगवेगळ्या देसांनी, वेगवेगळ्या संस्कृतायांनी जेजूची खबर जिन्सां बासांनी पावोवंक आनी एकामेका मदें उलोवन जी आयच्या पवित्र सभेची चाल सिनोडॅलिटी, एकामेका बरोबर वावरून, एकामेकाक आयकून, एकामेकाक समजून मनशांचे प्रश्न, संवसाराचे प्रश्न आनी देवाची वळख ते दिवंक वावुरतात. देवाची कोरणी भाग्योत इनासान ताचें काळीज उकडलें, तो इनास आनी सगळे हें काम चालू दवरतात.